पेडण्याचा विकास रखडला, आलेकरांचा गजर पेडण्याचा विकास रखडला, आलेकरांचा गजर पेडण्याचा रखडला, आलेकरांचा गजर पेडण्याचा विकास रखडला, आलेकरांचा गजर पेडण्याचा विकास रखडला. मला सगळे आले करा तू आले करा तू बाई तू गडी तू मला सगळे आले करा तू आले करा आव करता आव बैता आव करता आव बैता 4 वर्षा झाली गडी तू आता गडी तू बाई तू गडी तू. बाबू होयसर भावाला म्हणाल प्रवीण आर्लेकराक आमच्या भाई घाललो कित्या खातीर एक काम काहीतरी जाताला नवीन खंयतरी चेहरो जाल्यार ह्या त्या होता आता बरा त्याच्यापेक्षा पास झाला. नाराय खोडले न्हू हो रस्तो सार्वजनिक रस्तो लोकांच्या हितासाठी आयज हे निदर्शन करता. निदर्शन कित्याक करता आमी कोणाच्या विरोधान ना, खंयच्या राजकीय पक्षाक आमी फुडें हाडिना किंवा कोणाक प्रोटेक्ट करिना किंवा त्याचा प्रमोशनय करिना. आमकां आमचो रस्तो जाय आनी हो रस्तो जाण्या खातीर ह्या निदर्शन आहा. म्हाका जी परत ह्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडियाची मागणी आहा की आमदार प्रवीण आर्लेकरान हेणी तातडीने ह्या रस्त्याक 10 दिसाचे भितर, आता नरेशाने सांगला 10 दिसाचे भितर काय ते स्टेप घेवची, नाल्यार ते आंदोलन आहा ते आमी उग्र करतलो. आणि कोरगांवचे जे रहिवासी आहा जे सुजाण नागरीक आहा तांकां विनंती आहा प्रत्येक जण 2 चाकी 4 चाकी घेवन ह्या रस्त्यान वयतात दिसाक 4-5 फावटी, पूण तांकां हय रस्त्यार हय आंदोलन करताले ताका येनसा दिसना. ह्या दुर्दैव्य ताका लागून हे गोष्टी आयज अशे घडटात. आमी वैयक्तीक हय कोणाचो स्वार्थ ना, आमी कोणाक ब्लेम करिना, पूण आमदाराक विनंती आसा तुमच्या सगळ्याच्या माध्यमातून तेणी ह्या तातडीन जो नाल फोडलेलो तो कोनाडी टू भटवाडी फैलो प्राधान्य क्रमाने आणि मगे पेडणे टू भटवाडी हो पूर्ण रस्तो त्यांच्यानी प्रायोरिटी बेजीस करूचो, ना जाल्यार त्याचं आंदोलन तीव्र हे लोक उठतले आणि त्याचा परिणाम येणाऱ्या काळात तेकाय फेस करूचो पडटलो असं म्हाका दिसता. पेडणे आमी आमदार आमचो बीजेपीचो हाडून प्रवीणांक हाडून आमी चूक केली काय का पेडणेकरांनी गुन्हो केलो, आमकां तेका लागून प्रमोद सावंत हे रस्ते करिना, दिगंबर कामत हे रस्ते करिना, आमी काय चुकयला, आमदार आमी बीजेपीक मतां घातली ही आमची चूक जाली का, तेका लागून आमकां हे वनवास भोगूचो पडटा. म्हाजी परत दोगांयक डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री दिगंबर कामत आणि पेडण्याचो आमचो आमदार हेका रिक्वेस्ट आहे पत्रकार या नात्यान तेणी तातडीने हो रस्तो आमकां हॉट मिक्स करून दिवचो आणि आमी अन्य काही गोष्टी तेजे कडेन फॅसिलिटी मागानो. मूलभूत सुविधा पाणी रस्तो आणि विजाक हेका जर आमकां जर अशे आंदोलनां करची पडटात विकसीत भारताच्या हितून राज्यात जाल्यार हेजे सारख्या दुर्दैव्य ना असं म्हाका दिसता. रस्त्या खातीर बसलेले आसा कोरगांव वचून मेन आमचो पेडणे टू कोरगांव भटवाडी हो हॉट मिक्स जावंक जायो. जाल्लें कितें फाटीं हांगा पंचायतीन सगळे येयल्ले डिपार्टमेंटा आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लें की 25 तारखेक हे रस्ते आमी हॉट मिक्स करतले म्हणून. आज हांव आमचो PWD मिनिस्टर आमचो दिगंबर कामत हेजे कडेन मागता. तो म्हणटा देवाचो आपूण मनीस. हांव ताका इतकें सांगूंक सोदता तो देवाचो मनीस म्हणटा न्हू जाल्यार आमकां तो आज डायरेक्ट देवा कडेन व्हरांक सोदता हे रस्ते अशें दवरून. हां तेणी हें करूंक जाय न्हू हो रस्तो पेडण्या तालुक्यान येवन तेणी रस्तो पळोवंक जाय कसो कितें आसा आनी कितें जाल्लें आहा पेडण्याची दुर्दशा. ना जाल्यार जे कोण आहात प्रतिनिधी त्यांच्यानी टू व्हिलर घेवन येवंक जाय आनी तेंच्यांनी पळोवंक जाय कितें हें जाल्लें आहा ते सगळे रस्ते पाड जाल्ले आसा. हांव मागणी करता एकदां परत सीएमा कडेन सुद्दां की पेडण्या तालुक्यान जो दुर्लक्ष जाल्लो आहा तेचेर लक्ष दिवपाचो आनी सगळे रस्ते गेल्ले आसात. आज पडन बायलां भुरगीं आमची पडन जाग्यार बसलेली आसा आनी बेगीन हो रस्तो जायना. बेगिनात बेगीन न्हू आमी तीव्र आंदोलन करतले. पेडणे म्युनिसिपालिटीच्या PWDच्या फुड्यान बसतले. नाल्लाचो कित्याक घेवन आयला पहिली जेन्ना आर्लेकर फिरतालो पेडणे मतदारसंघात तेव्हा तो कोण नसलो पण ताका ती बरी खबर आसली की दुसऱ्यार आरोप करतली की नालो घेवन हे आमदार फिरतात म्हणून आणि त्याच पावलाचेर पावल दवरून ह्यो आता गाडयांनी नाल घेवन फिरता आणि हे हांगा ह्या तिट्यार हेंच्यांनी इनॉग्रेशन केले तो नाल ह्यो रुजला आणि हो मात्र रस्तो मात्र जावंक ना. हो नाल थंय रुजान राहिला कळ्ळें. होच तो पर्सेंटेजीची गजाली सांगती आमकां. होच काम करपाची पद्दत आनी तो त्या खुर्च्यार आसा आनी ह्या कामाची विसर ताका पडलेली आसा. तो पर्सेंटेज आमकां कशी पर्सेंटेज कोण घेता ती सांगतालो. आयज खंय जाले रस्ते खंय आहा. आयज
100 कोटीचं इलेक्ट्रीक केबलाचं उत्तावण जाता पेडण्यान आणि लास्ट आमच्या परगांवान लास्ट जाला बाकी सगळ्यात तो पयलो पेडण्यासून गेला ह्यो आमचा दुर्दैव्य पेडणेकाराचा पर्सेंटेज आणि त्याचा कसला संबंध तर जो आमचो ही हा पहा तांकां आनी अक्षरशः नाका केल्लेले आहात आणि लास्ट ह्यो परगांवान मागीर लास्ट मुमेंटाक आतां येयला ही फायल पेंडिंग कित्याक आसली त्याच्याच खातीर आसली कित्याक कमिशन हो लोकांक 30% सांगा आपूण कितें हांगा करता जेन्ना पंचायतीन तुमचो दरबार भरलेलो हय. तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की पंच काम करिना सरपंच काम करिना उपसरपंच काम करिना आणि त्याच्या खातीर आपण हांगा येवन लोकांची गाराणी आयकाची पडली म्हणून. बरोबर. तर तेन्ना तुम्ही ह्यो गाराणेचो विशय घालून 8 तारीख दिल्लो प्रॉमिस केल्लो कशें मुठीमीत मारतालो हो मुठी मारून मेजार सांगले आणि दरबार भरयता आणि पेडणेकारांचो इन्सल्ट करता वट दांत मीत चावता अरे तो निवडून कोणी हाडला वट आणि दांत कोणा काय तू उलोव नाका म्हणटा आपले आयक अरे हे कितें तुजें आयक मागीर तू कोण तुजें आयकपाक कोण तूं लोकांनी तुका खुर्चेर बसयला खाऱ्या पानार थंय हे जालें थंय सांगता आपले आयक म्हणटा तो पयलीं अरे तू लोक संवाद म्हणजे तुका प्रश्न करतलेच न्हू बरोबर. तू कितें शो मारता 4 वर्सां रस्तो करपाक 4 वर्सां लागता पेडणेकारांक जो तो ग्रांटेड धरता आता तुम्ही जर तो रस्तो जर ना जर केलो जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें फुडलें आसतली? तीव्र आंदोलन आसतलें हे ताका झलक आमकां तेणीच आंदोलन अशी करपाक शिकयली आमी कोण वेगळे करूंक ना तोच भजनां करतालो जाल्यार तुम्ही ताका व्हिडिओ ते दाखया 4 वर्सां पयलीं ताका विसर पडला आसतलो ह्योच भजनां करतालो बसतालो बाबूच्या नांवान आड्डी मारतालो आता ताका विसर पडला आमदार जावन मागीर तेच आमकां भजनां आतां घेवचें पडलें न्हू आणि हे तुझो विजय करपाक. वॉर्ड मिक्स रस्तो जाल्ल्यार 14 वर्सां जाल्या रामाक 14 वर्सां वनवास करून हे जाले तर पण आज कित्याक आमकां 14 वर्सां जाली 14च्या वयर वर्सांनी तो रस्तो जायना हे तुम्ही समजा हे कितें चल्ला ते आयज ते काम सुरू केला बरं रस्त्याचे म्हणजे तुम्ही काल ती मेसेज फॉरवर्ड झाल्या पळय म्हणून ते गाठी 4 धाडले पण वॉर्ड वॉर्ड मिक्स मिक्स केन्ना रस्तो जातलो ते दम जाल्यार फाल्यां सांगू न्ही ताका मे म्हयन्यात आता वॉर्ड मिक्स प्लांट बंद जातलो कोणाक पेडणेकाराच्या दोळ्यांक पाणी लायताय हो पण कालच्यान काम सुरू केला हय बरं अतिबा माती काढणं जा रस्त्या कुशीची माती काढून उकलणार ना माती काढणं ना आणि तू गावड्या गाड्या वयशीत न्हू होतय जाल्यार केल्ला त्याची कपचे येतात वचन पळय मुद्दम पळया तो व्हिज्युअल घ्या आज आम्ही हो विषय घेऊन जो आज आम्ही हांगा बसल्यात ते आज ह्या पेडणे टू भटवाडी कारण पुढे वचे नाका आमी कारण त्यांचो आमदार सक्षम हा मांद्रे मतदारसंघाचो ताका काय सांगपाची गरज पडना तो करतलो कुडलो रोड पण ह्यो पेडणे टू भटवाडी जो रस्तो हा तो इतको खराब जाल्लो परिस्थिती की गाडी चलोवपाक डिफिकल्ट हा गाडी हातीन उराना म्हाका सांग हे जे मूलभूत गोष्टी आहात जे रस्तो वीज आणि पाणी हे जर इतकी वर्सां देशाक जावन आणि हे आज हे सांगतात विकसित भारत विकसित गोवा हेंच्यांनी येवन हे विकसित गोवा ते पळोवंक जाय माननीय मुख्यमंत्र्यांक हांव विनंती करता की एक दीस वेळ काढून येया एक गोवा हे ल्हान राज्य हा तुमकां वेळ थोडो काढा आमच्या खातीर आणि एक दीस पेडणे रावंड मारा आणि पळया हे रस्त्यांची परिस्थिती कितें आहा ती तशेंच हांव माननीय आमदाराकय रिक्वेस्ट करता की ह्या 10 दिसां भितर बेगिनात बेगीन हो वॉर्ड मिक्स रस्तो स्टार्ट करूंक जायो ना जायना जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलो हे शुअर कारण रस्तो ह्यो जायोच 100%. आज सगळ्या गाडयांची लोकांची वाट लागलेली ह्या रस्त्याक लागून आणि आज एअरपोर्ट जाला म्हणटात एअरपोर्टाचो फायदो म्हणटात आज रस्तो सारको ना जाल्यार फायदो कित्याक आज लोकांनी गाडयो घेतल्यात भाडी सगळी लोक हांगाच्यानच सगळे टुरिस्ट वयतात हरंबोल मांद्र्या मोरची ते कितें म्हटले कितें हेंची रोड आणि कितें परिस्थिती फक्त एअरपोर्ट चकाचक केलो म्हण जायना ना बाकीचे रस्ते गावागावातले आज थोडे वाड्यांचे रस्ते ना कोण पळयतलो ही परिस्थिती तुम्ही हे करून आम्ही तुम्ही हांगा निषेध करतात न्हू आमदाराचो लागना आमकां पण आम्ही कितले दीस वोगी रावपाचे आम्ही भाजपाचे आम्ही राजकारण करून हांगा मग येवंक तुम्ही ना. त्याचा भाजपाचो निषेध कसो आम्ही काय निषेध करता भाजपाचो करना आम्ही हे भाजपाक पण आमचो प्रतिनिधी आहा पळय ते जागृत जावंक जाय सगळे म्हणून आम्ही हे करता आम्ही सगळे आले भाजपाचेच आसा आम्ही भाजपचे अगेन्स्ट ना आम्ही जर आम्ही सगळे- सरकारा कडेन मागता की बेगीन बेगीन हे जावचे बेगिनात बेगीन आम्ही जर जावचे सगळे- ना जाल्यार आंदोलन जे आहा पळय मशाल पेटली पळय थंय कोरगांवसून म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यातून मशाल पेटत वयतली आम्ही जर वोगी रावले जाल्यार म्हाका सांग कोण आवाज उठयतलो हे अशें चालूच रावतले आता कितले वर्सां जाली रस्तो आसा तसोच मरे हांव म्हणटा कितें वॉर्ड मिक्स जायना गेल्या पावसाळ्याच्या पयलीं सांगलेले की ह्यो रस्तो दुसरो पावस येवच्या पयलीं तरी घाल पॅचीस तरी मार मरे लोकांक 50% तरी रिलीफ मेळटलो ना
ते जायना तुमच्याकडे. हे साधे गोष्टी आहे. तुम्ही आता विधानसभा चालू आहे, तू हॉर्टिकल्चराचे उलयता गाड्यांचे, त्याची बस बंद पडली. अरे बस बंद पडली ती विधानसभेत सांगपाचे बस बंद पडल्या म्हणून. ते तू एका फोनार जाता मरे. हे रोडाचे उलय मरे. हो कोरगावचो रोड कित्याक जायना? किती प्रॉब्लेम आहा तो आमकां सांग न्ही. तुजो प्रॉब्लेम कितें आहा तो? सध्या पेडण्याच्यान हे भटवाडी वचप म्हणजे एखाद्या कण्याचे प्रॉब्लेम आसा किंवा हार्टाचे प्रॉब्लेम तो 5 वर्सां आदींच वयतलो ही स्थिती आसा. कारण मी आता रावता हॉस्पिटला कडेन पण आमचे घर कोरगांव म्हणजे हे सायडीन हांव केन्नाच वचना. कित्याक रस्तो एकदम खराब आसा. तेची दयनीय अवस्था बघून आमकां खूब वायट दिसता. आतां हो लोकप्रतिनिधी हांगा निवडलेलो आसा ही तेची जबाबदारी आसा. कोरगांव हांगा तसो वालीत ना अशें तरी म्हाका दिसता. कारण काल आतां हॉट मिक्स चालू आसा. भायल्यान गेल्यार थंय ते बंद जाले. आतां एक्झॅक्टली कित्याक बंद जाले तेची चवकशी करतले तरी कोण? हे भुरगे जमले आनी फुडें येयले. कितें निदान विकासाक दाखोवयाक खंय काय प्रॉब्लेम आहा ते तरी कळटले न्हू. जाल्यार ताका उपाय ना. हेंकां तर एक पेपरय वाचूंक टायम ना, धड वाचूंकय येना. हे आमकां खरी तर स्थिती आसा सद्याची आमदारा पैकी. आतां कुशीचो आमदार पळय जसो एकट्यान आमच्या कोरगांवकरान म्हटलां अजित दारोलकर तो सकाळी आमचे कडेन एका रस्त्याचें उद्घाटन करून दिलें. आपूण गेलो सीएमाक मेळपाक. सांजे 12 येवन रातच्या 12 येवन तो रस्तो कसो आहा ते पळयता. म्हणजे एका म्हणटा समाज सेवा, एका म्हणटा तान, विकासाची तान आनी नेतो. हे बरोबर न्ही. हे अजिबात एकदम चुकीचें आसा. आनी हो हॉटमिक्स रस्तो जावकच जाय. आतां पळय गावडे तडी वयताना म्हाका अशें दिसलें एक भुरगो येयला तो बापायक सांगता बाबा आमच्या घराक रंग येयला. आतां रंग त्या भुरग्याक काय सांगपाचें? कसलो रंग येयलो? सगळी धूळ त्यांच्या किचनात बाथरुमात भगव्याची न्हू ती, भगव्याची धूळ ती. आता भगव्याची आणि काही तुमकां अधिक खबर आसतली न्हू पत्रकार आहे तुम्ही सपोर्ट केलेलो न्हू. प्रश्न काय ना. हो भारतीय जनता पक्षाचो कोरगांव हो बाले किल्लो. पण आता ते एक मोडकळ शिल्लें घर कशें जालां. कारण निकतीच निवडणूक जाल्या झेडपीची. थंय स्लायट पराभव ताका एक्सेप्ट करचो पडलो. ही घंटा एक सूचना कौशल दिसते हे सरकाराक. कित्याक फाल्यां परिवर्तन भयंकर जावंक शकता. 54 मतां किंवा 55 पराजय तो पराजय. वेदर टीम लॉस बाय 1 रन or 100 इज नॉट इम्पॉर्टंट, इज नॉट मटेरियल, बट लॉस इज लॉस, डिफीट इज डिफीट. तसे भारतीय जनता डिफीट कोणाक करूंक सोदता? आमदाराक करूंक सोदतात काय पक्षाक करूंक आल्लेकर सोदतात? सुद्धा बीजेपीच्या वर्तुळात आसा न्ही. विकास करप तेची जबाबदारी. राजकारण तिकेट दिली न्हू. राजकारण नाका. कितें म्हणटा? आर्लेकराक परत जर तिकेट दिली जाल्यार ही बीजेपीची हातींतली सीट वयतली. दिली जाल्यार बरें. पण विकासाचो महत्वाचो बरें तुमचो. विकास केलो काय ना तो पेडण्याच्या जनतेक खबर आसा. आता तो गाडयेन नाल घेवन फिरता. हो MDR रोड धड तेच्याकडे जायना. ह्या रस्त्याचेर आम्ही सगळे उलयले. पण आता मातसो हांगा तुमी लक्ष मारा. हो पयलीं हो काँग्रेसचो रस्तो. हो पयलीं हो काँग्रेसचो रस्तो तो कसो आसा आणि हो भाजपा सरकारान रस्तो केल्लो कसो आसा हे सांगपाची गरज ना. म्हणजे कळांक ना भाजपाचो आणि काँग्रेसचो वेगळो वेगळो तो रस्तो. हेचेर जी चादर घातल्या ही भाजपान चादर घातल्या हेचेर. शेण सारयला म्हणटा. शेण सारयला. हा ते गेले व्हावान. तो सांगपाचो काय ना लोकांक कळटा. आणि तोय जर रस्तो गेलो न्हू जाल्यार सगळे हे वयर. कोण आता हे रस्त्याचेर जे आसा हे रस्त्याचे आमकां आजून दिसता हो रस्तो काँग्रेस सरकारान केल्लो आसा. सकल दिसता तो. आणि वयलो सगळो केल्लो आसा. हो कोणी केल्लो आसा? हो भाजपा सरकारान केल्लो आसा. हे भाजपाचे काम हे कमकुवत आसा. ही फक्त आश्वासना आसा. ना पण कमकुवत जर आसा जाल्यार तोच कसो निवडान येता? निवडान येता कारण काय आसा? ह्या फुडल्या इलेक्शनाक कळटला ना. हा सीएम 2 खेपो हय येवन काय जालो म्हाका सांग फायदो? ही लाज जाली एके दृश्टी. हे काय हो रस्तो ह्या रस्त्याचेर जर ह्या सामान्य माणसांचेर हेंच्यानी जर दुर्लक्ष केला जाल्यार फाल्यां जाता तेचो परिणाम वायट आसा. हेंका सत्तरीत साखळेक सांग्यार हो आतां जो येतलो फुडलो तो मागासवर्गीय थंयसर करपाचो आणि कोरगांव पेडणे हो जनरल दिवपाचो. मागासवर्गीय करून आमचो तेंच्यांनी पुरेपूर फायदो घेतलेलो पेडणे म्हालांतलो. कसल्यो स्किमी ना काय ना. गव्हर्नमेंट नोकऱ्यो तर तेंच्यांनी विकून खाल्ल्यो. आयोग हो सीएमचो तो प्रत्यक्ष तेंचे कडेन डिलिंग चालू आसता. काय तेव्हा तर हेंच्यांनी कितें करपाचें? आतां गॅसाचो प्रॉब्लेम जाला तो म्हणटा भिवपाची गरज ना. गॅस 8 दिसांनी येतले. पण हेंच्या घरात 10 सिलिंडर कशे असतात मिनिस्टराच्या हितून. दुसरो गोष्ट रस्तो हो गेल्या 15 दिसा पयलीं हांवें पयलीं उलयल्ले आसा. तेव्हा तेचेर डिसिजन जावंक ना. आर्लेकार म्हाका प्रत्यक्ष ग्राउंडा कडेन मेळलो.
तेव्हा त्या आर्लेकर हांवें विचारले हेचे कितें करता हेचे म्हणजे तो हेतून पड्यात पडलो रस्त्याचे दिवाळे म्हणपाल खंयचे दिवाळे हे दिवाळे का फुडल्या दिवाळे का 27 नंतर त्याच्या पयलीं तुम्ही म्हटलं 10 कोटी दारान येताल्यात इलेक्शनच्या टायमाक म्हाका मार करून त्याचो तुम्ही फायदो घेतलो त्या वखतार हो रस्तो जो आता खाची खळगे झाले आता हे 4 दिसान पावस पडटलो त्या वखतार त्या खळग्यांनी आम्ही झाडां लायतले आणि ती फळां काडटले सीएमआक दितले आणि हेका दितले कोण आमचो पीडब्ल्यू मिनिस्टर दिगंबर कामत कित्याक तो सामको थंड हेचो कसल्याच हेतुल्लो नाही तो पण तो परत थंयच जाता तो फक्त देवांक हाडटा फुडें आनी आपणाक देव कौल दिता त्या प्रमाणे हो आपण भितर चल्ले म्हणटा पेडणेकरांक तेणी कौल आता हो रस्त्याचो दिवचो तेका तर हिंमत आहा कोरगांव येवचो पेडणे वालो येवचो आनी तेणी सांगतो आपण हो रस्तो करते म्हळ्यार 15 दिसा गाडयो 2-2 महिन्यांनी मोडटात म्हातारी कोतारी पडान मेलीच 50 वर्सां पयलींचो रस्तो जो भितरलो आहा काण्यान केल्लो तो रस्तो येवन पळोवपाचो 50 वर्सां पयलींचो जो रस्तो आहा तो गुळगुळीत आहा आनी आतां हे 10 वर्सांक रस्ते केल्ले ते 60 निकालाक गेल्ल्यात काय तेंच्यांनी मिनिस्टरांनी 10 मिनिस्टरांनी कोरगांव टू पेडणे टू हरंबल 2 व्हिलरींनी प्रवास करपासून दाखोवपाचो आमकां कितको त्रास जाता तो त्याच्या नंतर तेंच्यांनी जनतेक कितको त्रास जाला कितके भोगतो हो तेंकां अनुभव येतो सरकारान आमच्या पैशाची आम्ही टॅक्स पेयर असो त्या पैशासून लक्ष देऊन काम करपाचो सरकार हेचेर बहुतेक काम करताय आशिल्लो कोण तरी प्रथम नागरिक ह्या गोष्टीचो ह्या वाड्या ह्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो त्याचं काम असा की त्यांनी भर दिवन ह्याच्या गोष्टीचेर भर दिवंक पाहिजे कारण नियर बाय जो आमचो जो आमदार असा आमचो शेजारी थंय गेल्या फावटी चकचकीत रोड सारखे पट्टे रेड सारखे दोये पट्टे मारलेले चकचकीत रोड दोघांचे कंपेरिजन करता तू आमचो आमदार आणि ऑब्वियसली